कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो बातम्यो जाल्यो त्याचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी ह्या डॅस्कच्या सुशांत गावसाचे कडेन। तुमच्या कडेन खंयचे अपडेट? आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लिनान गोंयान येवन एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केलो। ते म्हटल्यार की ती म्हणटा की काँग्रेस सामकी ना आनी हाच्या फुडें गोंयान ज्यो वेंचणुको जातलो त्यो वेंचणुको सगळ्यो आपूण स्वबळाचेर लडयतली अशे तरेचो स्टेटमेंट केलो। ही तिच्या स्टेटमेंटाचेर आयज वेगवेगळ्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांची मतां जाणून घेतली। हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। सविस्तर रिपोर्ट तुम्ही 7च्या बुलेटिनाक पळया। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या गौरीशा कडेन। गोंयांत असंसर्गजन्य जे रोग आसात म्हटल्यार डायबिटीज आसूं, कर्करोग आसूं किंवा आनी जे कसले रोग जे आसा ते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जाका म्हणटा ताचेर पूर्व निदान करन म्हटल्यार प्रो डायग्नोसीस करून ताचेर अध्ययन करतले गोंयांत अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगिल्लें आसा। सो ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी आनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलांच्या जोडपालवान म्हणजे गोंयच्या भलायकी संचालनालयान फुडाकार घेवन हो उपक्रम आतां सुरवात करपाचें थारायिल्लें आसा आनी हातूंतल्यान सुमार 1 लाख लोकांची चांचणी जातली अशें मुख्यमंत्र्यान आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें। आनी दुसरी बातमी आहा ती म्हटल्यार FDA अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घालून कांय विक्रेत्यांक दंड घातिल्लो आसा। म्हणजे मिलावटी रंग मिसळून गोड विकपी म्हापशें आनी पेडणेच्या विक्रेत्यांक सुमार 30,000चो दंड घातलेलो आसा। जाल्यार जीन आनी व्हिस्की हो जो सोऱ्याचो प्रकार आसा तितून जिनांत कलर मिक्स केल्ल्यान तांकां 50,000 आनी व्हिस्कीचे तांकां बरे मिलावट सापडल्या कारणान तांकां सुद्दां 50,000चो दंड FDAन घातलेलो आसा। आनी अशे बाबत दर्जाचे कोण अन्न वखदां प्रशासनाचे जर नियम मोडून जर तुमी विक्रेती करता जाल्यार तुमकां दंड घालतले अशी शिटकावणी संचालकान दिलेली आसा FDAच्या। तर अशी एक बातमी आसा। तर FDAच्यो ज्यो धाड घालपाची प्रकरणां आसा ती सुरूच आसात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या दिप्ती कडेन। परवरी उड्डाण पुलाचो जो विशय आसा तो निमणो संसदेत पाविल्लो आसा। दक्षिण गोंय खासदार विर्यातो फर्नांडीस हाणें हो विशय जो आसा तो संसदेत मांडिल्लो। तशेंच त्या भायर ताणें रेल्वे दोट्टीकरण जहाज येरादारी संदर्भातले जे विधेयक आसा ताचेरूय ताणें चर्चा केल्ली आसा। मात हे सगळे जे विशय आसात ते मांडटना म्हत्वाचो जो गोंयचो विशय आसा, गोंय आनी कर्नाटकाक जोडपी एक जो विशय आसा म्हादेचो विशय, तो कित्याक संसदेत मांडिना असो प्रश्न जो आसा तो आरजीचो मनोज परब हाणें केल्लो आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। आनी एक बातमी म्हळ्यार सांखळे नगरपालिकेचे रस्ते कुशीक कोयर उडोवप्यांचे जे आंकडो वाडत आशिल्ल्या कारणान आतां हाचेर खंय तरी हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आसा कोयराचे तांचेर नदर दवरपा खातीर सगळे 12 वॉर्डान 12 कॅमेरा बसयल्ले आसात। आनी आतां जो कोण खंयच्याय टायमार कोयर हाडून उडयतलो ताचेर कारवाय करपाक तांकां मजत जातली अशी जी आसा नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी सांगिल्ली आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कडेन।
एप्रिल सावन सुरू जावपी नव्या शिक्षणीक वर्साच्या निर्णयाक पालकांनी विरोध करून उच्च न्यायालयात हे विशीं याचिका दाखल केल्या. देखून सगळ्या शिक्षणीक तज्ञांनी मेळून विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीर हो निर्णय घेतला. हे निर्णय घेवपा फाटलो हेत आनी परिणामांची म्हायती सरकार उच्च न्यायालयात सादर करतले अशें ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंयच्या ST समाजाक 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत राजकीय आरक्षण मेळचें. तशेंच सध्या सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या अधिवेशनात राजकीय आरक्षणा संबंधी प्रलंबित आशिल्ले बिल पास जावचे अशें उटा संघटनेचे पदाधिकारी तशेंच 12% ST लोकांची मागणी आशिल्ल्याचे उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटल्यो. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज पर्वत पारोडा हांगा जी साळावली धरणाची उदकाची मेन पायपलायन आहा ती फुटल्या आनी ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलें आनी हे पायपलायन फुटिल्ल्यान जे सरभोंवतणचे वाठार आसा ताचो उदकाच्या पुरवणेचेर परिणाम जातलो. आतां फुडली अपडेट घेवपा खातीर या समिता कडेन. मडगांवच्या वेस्टर्न बायपास रस्त्याचेर कोयराची गंभीर समस्या उप्राशिल्ली आसा. तर दिसान दीस वाडपी ह्या कोयराक लागून कितेंय तरी ताचेर उपाय काडचो अशी म्हणून थळाव्या जॉर्ज बारेटोची मागणी आसा. तर ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी हांगा जायते ट्युरिस्टूय बी येतात तेन्ना जायते लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. तर भौशीक बांदकाम खात्यान कितेंय तरी लक्ष घालून हाचेर कितें तरी उपाय काडची अशें म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. ही जी बातमी आसा तुमकां विस्तारान 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. आतां तुमकां ह्यो सबएडिटर आनी एंकर्सांनी बातम्यो सांगल्या तर तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव उत्तेजा गावस. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.